फुडें 1 शतक 2 शतक 20 वर्सां 23 वर्सां अशा पद्दतीचे जे कामगार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गोंयच्या विविध सँच्युरीज जावं त्यो बर्ड सँच्युरी जावं प्राणी संग्रहालय जावं किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा गार्डन जे आसा हांगा विविध सरकारी आस्थापनांतल्यान जे काम करता फाटली कितलींशींच वर्सां त्या कामगारांचे जे अतिशय म्हणजे सिरियस गंभीर प्रकारचे जे एक गाराणे जे आसा त्यांचे जे प्रश्न आसा ते समस्या आसा गेल्या कितलेशेच वर्सांचे जे समस्या आणि जे हे इश्यूज जे आसा ते क्रोनीक जाल्लेले आसा ताका उपाय ना आणि उपाय कोणी काडपाचो प्रयत्नय करूंक ना आणि एक 20 दीस सुद्दां जर जाले म्हणजे 20 सुद्दां जर कामगार जर आसात 20 सुद्दां जर कामगार जर आसात आणि तांकां जर सर्विसीन घेतलेले आसा मागीर ते रोजंदारीचे जावं किंवा कॉन्ट्रॅक्ट किंवा कॅज्युअल वर्कर जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जो त्याचो मालक जाता आणि हो कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना सरकारा कडेन किंवा कंपनी कडेन काम करता तेन्ना तो जो मालक आसता ताका प्रमुख मालक ताका मुख्य मालक म्हणटात म्हणजे प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर. आतां कितें आसा बरेचशे जे कॉन्ट्रॅक्टर कितें करतात ह्या कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांचो जो आसा पळय तांकां PF आसा पळय तांचो भरिना म्हणजे प्रोविडंट फंडाचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक जाय ते तांकां दिना आणि हे PFांतल्यान तांकां ते जेन्ना सर्वीस सोडटा पळय तेन्ना तांकां एक सबस्टन्शियल तांकां एमावंट मेळटा. भितर कितें आसा कामगाराचोच पगार एक 500 रुपया समज कट करून तांचो घालता हेचो डिसिप्लीन आणि मागीर तो जो एम्प्लॉयर आसा कॉन्ट्रॅक्टर किंवा सरकारी जो आसा किंवा मॅनेजर आसा तेंच्यांनी आपले 500 रुपया घालपाक जाय पण प्रत्येक म्हयन्याक किमान ताचो 1000 वता आणि तो जेन्ना नोकरी सोडटा पळय तेन्ना ताका 1 लाख रुपया तेचे मेळटा तेचेच पयशे तो PF मेळना तांकां ESI कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक जाय तेंचे ऑफेन्स इवन ह्युमन रायट्स जे आमचे आसा पळय गोवा स्टेट ह्युमन रायट्स कमिशन आसा तेंच्यांनी सुद्दां ज्या कामगारांचो पगार डिले जाता पळय त्या बद्दल सरकाराचे ताशेरे उचलून त्या डिपार्टमेंटाक ताबडतोब तो पगार दिवंक लायिल्लो आसा नाल्यार इट इज अ ऑफेन्स आणि ह्यो केसीस सक्सेसफूल केसीस आसा. सो तेंचो पगार जो आसा तो 7 दीस आणि 15 दिसांनी जॉब सोडत 3 म्हयने तो दिलो वचना तेंचे आणि 331 टेम्पररी स्टेटस ग्रांट केलेले कामगार आसा पण सर्क्युलरान सांगला त्या प्रमाणे तांकां बाकीच्या सरकाराक मेळटा पळय त्यो सुविधा अजून तांकां मेळना. त्याच्या नंतर आणि शेकड्यांनी जे आसा म्हणजे जवळ 700-800 कामगार आसा ते डेली वेजीस रोजंदारीचेर काम करता. हे रोजंदारीचेर काम करता त्या कामगारांक सेंट्रल लेजिस्लेशना प्रमाणे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या त्यांचं जे कौल असता त्या कौलानुसार तांकांय बी टेम्पररी स्टेटस ग्रांट करपाक जाय ही बी आमची मागणी आसा.